या सोहळ्यात आमच्यामध्ये वेगवेगळ्या भागातल्या विद्यार्थी आयल्यात तसेच जे फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आम्ही लोकां खातीर घेतात ते त्या सर्तींतले पुरस्कार विजेते आमच्यामध्ये आयल्यात तशेंच या सोहळ्यात हजर आशिल्ले वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमाचे सगळे प्रतिनिधी तुमकां सगळ्यांक फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशनाच्या वतीन हांव तुमकां येवकार दिता. इश्टानो 19 ऑगस्ट हो दीस संवसारीक छायाचित्रण तुमकां सगळ्यांक विनंती करता कृपया शांत रावचें आनी हो कार्यक्रम आमी जाता तितल्या बेगीन सोंपयतले जेणे करून मुख्यमंत्र्याक फुडले कारण वचपाक मेळटलें. 19 ऑगस्ट हो दीस आमी दर वर्सा संवसारीक छायाचित्रण दीस म्हणून मनयता. इश्टानो ह्या दिसा दोन फोटोग्राफर जे फ्रांस सरकारान ह्या पेटंटाक एक जगा मुखार हाडले आणि ह्या छायाचित्रण प्रक्रियेचो एकंदर तंत्रगिन्यानाचो सोद ताणें लायलो तो दीस 1939 ह्या वर्सा 19 ऑगस्टाक जगा मुखार आयलो आणि त्या दिसा पासून छायाचित्रण दीस म्हणून आमी 19 ऑगस्ट मनयता. ह्या दिसा खंय तरी सगळ्या छायाचित्रकारांक एक प्रोत्साहन मेळचें तांकां एक वेगळी माची मेळची आणि जे विकसीत तंत्रगिन्यान आसा ते खंय तरी मुखार पावन एक बरें काम छायाचित्रकारांच्या हातांतल्यान जावचें हे खातीर हो दीस आमी मनयता. आमचे फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन खरें म्हटल्यार एक ल्हानशें असोसिएशन पूण म्हाका दिसता एक मुख्यमंत्र्याक मुद्दम म्हाका सांगून दिसता की एक एक्टिव्ह असोसिएशन अशें आमी म्हणूं येता कारण जितले मनीस कमी पूण हे असोसिएशन दर वर्सा वेगवेगळे उपक्रम आमी हांगा आयोजीत करता. आतां हालींच सत्तरी वाठारांत आमी एक फोटो वॉक जे कला आनी संस्कृती आमचे गोंय पर्यटन विकास महामंडळाच्या सहकार्यान आयोजीत केले. विद्यार्थ्यां खातीर प्रोत्साहन मेळचें गांवांनी स्कुलांनी आतां फोटो क्लब सुरू जाल्या ह्या भुरग्यांक खंय तरी माची मेळची तांकां प्रोत्साहन मेळचें म्हणून आमी ह्या भुरग्यां खातीर फोटो कॉन्टेस्ट आयोजीत करता. गोंयभरांत तुमी जाणा आसतले आतां सगळे कडेन मोबायल आसा मोबायलांतल्यानय फोटो काडटा सगळेच आतां फोटोग्राफर जाल्या पूण खंय तरी एक क्रिएटिविटी मुखार येवची आनी ह्या गिन्यानाचो बरो वापर जावचो आनी बरे छायाचित्रकार मुखार येवचे म्हणून आमी दर वर्सा ओपन कॅटेगरींतले फोटो कॉन्टेस्टय हांगा आयोजीत करता. ह्या सर्तकाकय मुख्यमंत्री हांच्या हस्तुकी आज इनामां मेळटली. इश्टानो दर वर्सा PJG आपल्या वांगडी जे आसात जे वेगवेगळे विशयाचेर आमी आतांच मुख्यमंत्री आनी ह्या मानेस्तांनी हांगा प्रदर्शन पळयलें की आपल्या खंयच्या तरी कामाचो खंय तरी लेखाजोखा जावपाक जाय ते लोकां मुखार येवपाक जाय. वर्तमानपत्रांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान हे लोकां मुखार येताच पूण खंय तरी आमच्या ह्या दिसाचें म्हत्व जाणून आमी आमच्या मेंबरां खातीरय हे प्रदर्शन आयोजीत केलां. ह्या वर्सा कांय कला आनी संस्कृती विभागांतले फोटो तशेंच न्यूज फोटोग्राफी ह्या प्रदर्शनात मांडल्या. हांव परत एकदा सगळ्या मानेस्तांक माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत संचालक आमचे वांगडी तांकां येवकार दिता आनी ही कार्यावळ फुडें व्हरता. मागता आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे डॉ. प्रमोद सावंत हांकां की आमचे स्वस्ती बाय आनी तांकां फुलांची परडी फूल वास घेवन तांकां हांगासर येवकार दिवचो. बाय स्वस्ती माणस्करकर. आमचे उमेश माणस्करकार जो फोटोग्राफर आसा तांचे चली तशेंच मागता आमचे विपुल बाब रेगे हांच्या कडेन तांणी फळांची परडी दिवन आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां येवकार दिवचो. फळांची परडी आनी शॉल. आमचे अध्यक्ष संदीप देसाय हाचे कडेन मागता मुख्यमंत्र्याक कशें पळयात आमच्या सदस्याच्या एका वांगड्याक मुख्यमंत्र्याचो हांगासर एक भोवमान करपाची संद मेळटा ते आमच्या सगळ्या पत्रकार भावा खातीर एक मानाची हे म्हणपाची. फुडले सुवात एक मागता बाय स्वस्तीक ताणें म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक अबीर हेदे हांकां फुलां दिवन तांकां येवकार दिवचो. तशेंच आमचे नारायण कुसुल्लकर आहा तांकां तांणी फळाची परडी दिवन तांकां येवकार दिवचो. फुडले सुवातेक मागता आमचे अनेक गजारियो इस्पेपिरो हांकां तांणी आमचे कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक माननीय विवेक नायक हांकां फुलां आनी फळाची परडी दिवची. इश्टानो जंय हजार शब्द उणे पडटात थंय एखादे छायाचित्र कितले प्रभावीपणान आपले व्यथा कथा लोकां मुखार दवरूं शकता हे आमी जाणात. वर्तमानपत्रांत
कितल्योश्योच बातम्यो येता पण त्याच बरोबर एखाद्या छायाचित्रकार तितलेच म्हत्व असता जे छायाचित्र हजार उतरां परस आपली मतां आपली व्यथा आपली कथा लोकां मुखार दवरता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. मागता PJAG संघटनेचे अध्यक्ष आमचे सचिव आतिश नायक आणि ह्या वेळार सगळ्या मानेस्तांक प्रास्ताविक आणि येवकार दिवचो. आमचे मुख्य चीफ गेस्ट आणि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां आमी येवकार दिता. हे प्रमोद सावंत म्हटल्यार आमकां आमचे फ्रेंड कशे. आमी चीफ मिनिस्टर म्हणिना तांकां आमकां आमचे फ्रेंड कशे दिसताले. जेन्ना आमी एसोसिएशन फॉर्म केला पळय तेन्ना ते आमदारी नासले पण तेन्ना सुद्दां आमच्या एसोसिएशनाक आमच्या प्रोग्रामाक ते आसा. ऑपोजिशन लिडर स्पिकर जाले मागीर आतां चीफ मिनिस्टर जाले तेंचो तेंको आमकां सगळ्यांक सदांच आसा. हे जी आमी वास्तू हांगा आसा ही वास्तू तेंच्याच हितून मेळिल्ली आसा आमकां. आनी जे फंक्शनां आमी जाता किंवा आमचे जे डिमांड्स आसतात चड करून आमचे ते डिमांड्स फुलफील जाल्ले आसा. त्या खातीर सर तुमकां हांगा येवकार दिता. आमचे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हे आमचे डिपार्टमेंट पत्रकाराचे डिपार्टमेंट खूब वर्सांनी डायरेक्टर आमच्या फंक्शनाक पावले आसा. सो तुमकां येवकार सर. विवेक नाईक सर आर्ट एंड कल्चर ज्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी हे सगळी एक्झिबिशन आनी सगळे प्रोग्राम हो घडयल्लो आसा फेलिसिटेशन प्रायज डिस्ट्रिब्युशन त्या डिपार्टमेंट हे आनी तांकां आमी येवकार दिता. सर थँक्यू ऑल. देव बरें करूं आतिश. ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आमच्या ह्या सभागृहात उपस्थित आसात आमच्या गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनाचे अध्यक्ष राजतिलक नायक. मागता आमच्या वांगड्यांक बी तांणी तांकां फुलांचो एक परडी दिवन तांकां हांगा येवकार दिवचे. गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष राजतिलक नायक. इश्टांनो दर वर्सा आमी गोंयभरांतल्या ज्या ज्या वाठारांत जे म्हणजे जुने कॅमेरा पासून ते नवे कॅमेरा ते पर्यंत जे काम केलां छायाचित्रकारांनी अशा छायाचित्रकारांचो आमी भोवमान करता. ह्या वर्सा आमच्या मदीं जे हालींच निवृत्त जाल्ले नवीन टायम्स हातूंतले आमचे फाउंडर प्रेसिडेंट नंदेश कांबळी आमच्या मदीं आसात. मागता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां तांणी ह्या वेळार तांचो भोवमान करचो. नंदेश कांबळी 1999 ते 2001 दैनिक हराल्डांतल्यान ताणें आपले कार्याची सुरवात केली. मागीर 2007 ते तरुण भारत ह्या वर्तमानपत्रात काम केलें. नवीन टायम्स ह्या वर्तमानपत्रांतल्यान हालींच तांकां निवृत्ती ताणें घेतल्या. गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेचे विविध पुरस्कार तांकां फावो जाले. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनाचोय पुरस्कार तांकां फावो जाला. छायापत्रकार संघटनेचे ते फाउंडर प्रेसिडेंट नवी दिल्ली जाल्ल्या एका राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या प्रदर्शनांतय तांकां तांचो भोवमान जाला. अशें नंदेश कांबळी तुमकां भोवमान करतना आमकां PJAG खूब खूब आनंद जाता. ह्या सुवाळ्यार आनी एक दुसरे सत्कार मुर्ती म्हणल्यार दक्षिण गोंया भागांतले काणकोण ह्या वाठारांतले अनिल बाबूसो नायक. मागता अनिल बाबूसो नायक हांकां तांणी हांगासर आपलो भोवमान स्विकारचो. काणकोण हांगा रावपी अनिल नायक हांणी 1984 फोटोग्राफीक सुरवात केली. रुपा फोटो स्टुडिओ चावडी तशेंच आपलो स्वताचो एक अश्विनी फोटो स्टुडिओ ताणें सुरू केलो. फाटली जवळ जवळ 35 ते 40 वर्सां ह्या फोटोग्राफी क्षेत्रांत ताणें आपलो वावर केला. PJAG फोटोग्राफी संघटनेच्या वतीन तांकां भोवमान करतना आमकां खूब आनंद जाता. देव बरें करूं सर. इश्टानो ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं अनेक सभागृहात मानेस्त म्हणल्यार आदले पणजेचे आदले महापौर आणि सध्याचे नगरसेवक जे आमकां फोटो जर्नलिस्ट संस्थेक सदांच तांचे सहकार्य मेळटा अशे उदयबाब माटकयकर हांगासर आसा. मागता नारायण पिसुर्डेकर हांकां तांकां फळांची परडी दिवन तांकां हांगा येवकार दिवचो. सर तुमचे कडेन मागता तुमी तांकां फळांची परडी दिवन. देव बरें करूं सर. इश्टांनो आतांच म्हटल्या प्रमाण आमी दर वर्सा फोटो कॉन्टेस्ट आयोजीत करता आणि चड वेळ वगड्या नासतना हांव जी नांवां घेतात तांणी फटाफट हांगासर येवचें आणि मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आपलो भोवमान स्विकारचो. स्कूल लेवल जे फोटो कॉन्टेस्ट आमी घेतले त्या फोटो कॉन्टेस्टाक आमी एक विशय दिल्लो स्मायल्स. ह्या सर्तींतले उत्तेजनाक जे बक्षीस फावो जाला ते आमचे तन्वी प्रभू गुरुदास गावस मेमोरियल हायस्कूल सांखळी. तन्वी प्रभू उत्तेजनार्थ बक्षीस. तन्वी प्रभू आयला.
त्याच्या वतीन कोण आहे ना नाही ओके आम्ही मुखार होता. दुसरे उत्तेजनार्थ बक्षीस मेळा श्रेष्ठ नायक शारदा मंदिर हायस्कूल मिरामार. श्रेष्ठ नायक हो आमचो छायापत्रकार आणि गोंय श्रमिक पत्रकार संघटनेचे जे अध्यक्ष राजतिलक नायक हांचो चलो त्यांच्या पावलार पावल दवरून ते मुखार एक बरे छायाचित्रकार जातले अजून म्हाका अनुभव ना. हांव तांकां आतांच परबी भेटयता. इश्टानो ह्या सर्तीतले तिसरे इनाम फावो जाला सानिका दुर्गादास नायक इंग्लिश शब्दा इंग्लिश हायस्कूल दुर्भाट. सानिका आहे ना हा त्यांच्या सोबत ओके तुम्ही घ्या. या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाला डायलंड अजावेदो सेंट विटो हायस्कूल मापुसा. या सर्तीचे पहिले इनाम जे फावो जाला ते आमचे दिप्या तारी श्रद्धा मंदिर हायस्कूल कदंबा प्लाटो ओल्ड गोवा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी परत एकदा मोठ्यान टाळयो वाजोवन ह्या सगळ्या जैतिवंत सर्तकांक एक प्रोत्साहन दिवचे कारण हे आमचे मुखावेले छायाचित्रकार. आणि जनरल कॅटेगरीतले जे कॉन्टेस्ट आम्ही आयोजित केले तांकां विषय दिल्लो रिलिजियस स्ट्रक्चर्स ऑफ गोवा. जे वेगवेगळ्या भागांचे रिलिजियस स्ट्रक्चर आहा त्याचो एक विषय दिल्लो. ह्या सर्तीतले उत्तेजनार्थ बक्षीस फावो जाला एल्ड्रिया फेर्नांडीस. सर्तीतले दुसरे इनाम उत्तेजनार्थ इनाम फावो जाला डॉक्टर उगम तारीवाडा मार्चे. डॉक्टर उगम तारी. या सर्तीचे तिसरे इनाम फावो जाला आमचे जे प्रुडंट मिडियाक जे छायापत्रकार व्हिडिओ जर्नलिस्ट काम करता आमचे चेतन गावस तिसरे इनाम. पत्रकारांनी तरी ताळ्यो मारच्यो आमच्या एका तिसऱ्या पत्रकारांना. या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाला दिपेश नायक माटोळ कोंडा. आणि या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाला सिद्धेश शेडगावकर कुठ्ठाळी साकवाड. सगळ्या सर्तकांक परत एकदा तुमचे विजयच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक तुमचे कौतुक आणि अभिनंदन. खूप देवकार्य करू सर. इष्टानो जसे की आतिश आणि आपल्या प्रास्ताविकांनी सांगले की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदाच फोटो जर्नलिस्ट नाही पण एक खरे म्हणल्यार पत्रकार फ्रेंडली मुख्यमंत्री असे आम्ही म्हटले तर ते चुकीचे जावचे ना. कारण जेन्ना आम्ही एखादी खंयचोय प्रस्ताव जर त्यांच्या मुखार घेऊन गेले तर ते खंयचेच कारण दिसताना ते ना म्हणटा तो शब्द त्यांच्या मुखार आम्ही केन्ना आयकूंक ना. कारण जेन्ना आमकां हांगासर एक बरी वास्तू जाय म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे प्रश्न घालो त्या वेळाचेर ही वास्तू ज्या वास्तून आज जो कार्यक्रम जाता आणि फाटली कितलीशींच वर्सां बऱ्यो एक्टिविटीज आमी तुमकां दिवपाक शकले ती वास्तू ही डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सहकार्यान आणि तांणी दिल्ल्या प्रयत्नान खरें म्हटल्यार गोंयच्या पत्रकारा खातीर तांणी खूब अशे येवजण्यो हाडल्या जशे की ई बायक आसतली मागीर बाकी पेन्शन आसतल्यो बाकी ज्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो पत्रकारांक ज्यो फायदेशीर आसा अश्यो खुबश्यो येवजण्यो ताणें हाडल्यो. आनी म्हाका मुद्दम हांगा आनी एक उल्लेख करून दिसता ती म्हणल्यार जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले तांणी एक कॅमेरा स्कीम आमच्या फोटो जर्नलिस्टांक इंट्रोड्यूस केली. ह्या कॅमेरा जेन्ना 5 वर्सां 6 वर्सां जाले आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना मुख्यमंत्री जाले त्या वेळार हे खरें म्हटल्यार कॅमेरा आउटडेटेड जाले नवे कॅमेरा येवपाक लागले. आम्ही त्यांना विनंती केली की सर तुम्ही ही योजना परत एकदा रिवाईव्ह करची आणि परत एकदा ह्या योजनेचा आमचो लाभ जो आमचे फोटो जर्नलिस्ट भाव हा तांकां जावचो आणि कांयच फाटीफुडें करनासतना ही योजना परत एकदा सुरू केली. आणि इतलेंच न्हय तर त्या योजने खातीर थोडीशी अमावंट कमी आशिल्ली. आम्ही परत तांकां मेळ्ळे सर म्हणते
आता सगळे बरे बरे इक्विपमेंट आयला ती कमी पडटाले तोय प्रश्न आम्ही त्यांच्या मुखार दवरला तांच्यांनी आनी अशें इतले बरें इतले आपले डायरेक्टर हांकां सांगून तेंच्यांनी ती हांकां अमावंट जी आसा कॅमेरा खातीर ती वाडोवन दिल्या सर मुद्दम म्हाका सांगून दिसता की म्हाका दिसता हांगासर आमचे म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालकय आसा ही फायल खंय तरी अशी अडकून उरली अशें म्हाका दिसता तुमच्याच हाताखाला आमकां जेन्ना नॅशनल प्रेस डे नोव्हेंबरान जातलो ह्या सगळ्या नॅशनल प्रेस डेचेर ह्या योजनेचो लाभ आमच्या पत्रकार भावांक मेळपाक जाय अशें तुमचे कडेन आसता आनी विनंती करता आता चड उलयनासतना ज्यो ज्यो आमी विनवणी तांकां केल्यात आनी कितलेशे चर्चा आमी तांचे कडेन केला म्हणजे जे जे आमचे खातीर करपाक जाय हें आतां हांव तांचे मुखार उलयना पूण तांकां तें खबर आसा आनी ते करतले अशें आमकां आस्त आसा आनी आमकां ते करून दितले मागता डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री तांणी ह्या वेळार आपले उलोवप वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्तान आयोजित केल्ल्या हाचे फोटोग्राफी एक्झिबिशन्स आणि हाच्या खाशेल्या कार्यक्रमाक म्हणजे बरोबर व्यासपीठाचेर आसा तुमचो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अभिन त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर विवेक तुमच्या संघटनेचो अध्यक्ष बाब संदीप देसाय आणि आतिश समोर आशिल्ले म्हणजे सगळे पत्रकार भावांनी भयणींनी आणि त्याचबरोबर ह्या कॉम्पिटिशनात भाग घेवपी सगळे भरपूर भुरग्यांनो आणि म्हणजे गोगाळ भावांनी भयण्यांनो सगळ्यात पयली वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्यो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्तान एवरी इयर आमचे फोटोग्राफी असोसिएशन्स हे दर वर्सा अशा पद्दतीचे एक्झिबिशन हांगा घडोवन हाडटा त्या बद्दल तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता आमी जशें म्हणटा की फोटो स्पीक्स एवरीथींग एखादी एक पेज बातमी वाचप आणि A4 सायजच्या फोटो पळयल्या उपरांत समजप हाज्या वयल्यानूच कळटा की ती पुराय बातमी कितें आसूं शकता ती एका फोटो वयल्यान आमकां सगळ्या जाणांक दिसूं येता म्हणून फोटो स्पीक्स एवरीथींग हें सातत्यान म्हणटा आनी एका पेक्षा एक बरे फोटोग्राफ्स सातत्यान प्रेस मिडियांतले भाव सदोदीत हे हायलायट करता हाडटा आनी आतां तर त्या सोशल मिडियाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात सगळी कडेन येवपाकूय लागल्या जस्ट पळयताना की तो एक्सिडंट जाल्लो तो फोटो आतां तेन्ना आयला फोटोग्राफर कोण जुजारेव तो म्हाका मुखार ताच्या फाटोफाट आसूं लागलो आपल्याक दिसलें की शुटींग चल्ल्या म्हणून आनी प्रॅक्टिकली जर पळयत जाल्यार पिक्चरांत ती शुटिंगूच चल्ल्या अशाच पद्दतीचो तो फोटो हांवूय सरप्रायज आनी म्हणलें गाडी म्हणून एकार एक गाडी कशी तरी पावूं शकता काय म्हणून इतकें तरी बरो फोटो तो आपल्या कॅमेरांतल्यान कॅप्चर केलो आनी ताणी तो इलस्ट्रेटेड पेपरारूय हायलायट जाल्लो इट इज व्हेरी रेअर अशा पद्दतीन हांव अशें म्हणना की ताका ती कलाय लागता की त्या पद्दतीन तिच्या बेगीन वचून तो फोटो कॅप्चर करपा खातीर एनी हांव सगळ्या फोटोग्राफी असोसिएशनच्या मेंबरांचें खूब खूब अभिनंदन करता ज्या भुरग्यांक तुमी थीम दिली स्मायली आनी तांच्यांनी वेगवेगळे फोटोग्राफ्स काडले एका पेक्षा एक बरो फोटोग्राफ तांच्यांनी काडला ह्या हातूंतल्यान तांच्याय कडेन आमी जेका म्हणटा की फोटोग्राफी ही कला तांच्या पर्यंत पावता तांचेय बी सगळ्यांचें अभिनंदन एडल्ट ग्रुपांतल्यान तुमी ज्यो थीम दिल्यो की बाबा रिलिजियस स्ट्रक्चर आता रिलिजियस स्ट्रक्चर असल्या कारणान फोटोग्राफीच्या निमित्तान काय आसना ती प्रिजर्व करपाचें काम हे खूब मोठ्या प्रमाणात जातलें आनी तें एकदां आमी फोटोग्राफी केली जाल्यार ती सातत्यान तशीच उरतली आमी सदोदीत पळयता की आमचे ओल्ड फोटोग्राफ्स जेन्ना आमी शेअर करता तेन्ना आपूण 20 वर्सां पयलीं कसो आसता 30 वर्सां पयलीं कसो आसता सेम वे विलेजींनी 20 वर्सां पयलीं विलेज कशी आसली म्हाका दिसता गोंय 12 पयलींचें गोंय आनी 12 आतांचें गोंय हें जर पळयत जाल्यार गोंयांत कितें बदल जाला हो मात्र लोकांक कळपाक शकतलो म्हणून फोटोग्राफीनी केन्ना केन्ना हेंय कॉम्पिटिशन घेवचें 2012 पयलींचें गोंय आनी 2012 उपरांतचें गोंय म्हणजे जेणे करून गोंयकारांक कळटलें की कितल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला आनी कितल्या मोठ्या प्रमाणात बदल जाला हांव जाय जाल्यार आमच्या DIP आनी आर्ट एंड कल्चराक सांगता स्पेशली हाज्या खातीर स्पॉन्सरली आमी इतल्याच खातीर कारण हांव जेन्ना विचार करता जेन्ना पळयता आनी रुटीन पळयल्ल्या लोकांक तें याद उरना आतां आमी मोपा लिंक रोड पळयता आमकां दिसता रस्तो तो म्हणून अरे मोपा लिंक रोड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रोड इन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट ताजे जे पिलर आहा पळय न्ही वीच इज द हायेस्ट लेंथ आसलेलो पिलर इन इंडिया तेदी व्हडली आनीक लेंथ पिलरा खातीर देशांतल्या खंयच्याच ब्रिजाक ना हे गोंयांतल्या अशा पद्दतीचे नाविन्यपूर्ण जे आसा हे लोकां समोर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आमी कदाचित आग्वाद जेल म्युजियम सगळ्या जाणांनी पयलीं पळयल्लो थंय बाटल्यो आनी हेवटेन आयज पडटा काय फाल्यां पडटा म्हणजे जेल म्युजियमाची परिस्थिती जी वायट जाल्ली
आयज वचून आपण जे म्युझियम पळयात टिका करप सोंपें आसता पण त्या खातीर बदल कितें जाला हो बदल जर कोण दाखोवपाक शकता आसत जाल्यार फोटोग्राफ दाखोवपाक शकता कोण दाखोवपाक शकतले आसत जाल्यार फोटोग्राफर्स दाखोवपाक शकतले तुमचे एसोसिएशन्स दाखोवपाक शकतले म्हणून म्हजें रिक्वेस्ट आसा हांवें एकाच खातीर म्हटलां की कंटिन्युअसली 15 वर्साच्या म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हांव तरी फाटलीं 7.5 वर्सां आसा बदल जो गोंयांत दिसता हो बदल लोकां समोर येवपाची गरज आसा मागीर तो इन्फ्रास्ट्रक्चरल म्हणजे बदल किंवा आमी जाका म्हणटा ह्युमन रिसोर्स वायज बदल ओके नो डावट म्हणजे आमी हो बदल जर लोकां समोर हाडपाक शकले जाल्यार तो लोकांक दिसतलो कितल्या मोठ्या प्रमाणात गोंयची उदरगत जाले ते दिसप ही काळाची गरज आसा म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे हांव तुमकां शुभेच्छा दिता हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करचो गणेश शेटकार असो म्हाजो शेजारी लागचो फुडापण मातसो दोतोराचेर उलयतना तो चडूय उलयता दोतोरा मातसो चडूच चडयता म्हणटा तसो पण एनी हांव आमी पत्रकारांच्या स्किमीच्या बाबतींत खंयसरूच काटकसर केन्ना करूंक ना हे कित्याक काटकसर करूंक ना तेंय सांगता हांवें जेन्ना सरकार म्हणजे हांव पयलीं फावटी मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हजें पयलें बजेट हें 19,000 कोटीचें आशिल्लें आनी आयज हांवें जेन्ना 7वें बजेट मांडलें विच 30,000 कोटी रुपया म्हणजे जर 11,000 कोटी रुपयाचो रेव्हेन्यू वेगवेगळे कडल्यान वाडलो म्हणून म्हाका खंयसरूच हांवें काटकसर करूंक ना म्हणजे हात सोडून म्हणटा स्कीम आसतली येवजणी आसतली सगळ्यांच्यो नो डावट म्हणजे त्या पत्रकार तुवें मागला म्हाजे कडेन की एका लाखाचे 2 लाख करचे म्हणून कॅमेराची कॉस्ट वाडल्या डेफिनेटली तुज्या येता त्या नोव्हेंबराच्या पयलीं नॅशनल प्रेस डेच्या पयलीं तुका कॅमेरा जो आहा तो 2 लाखाचो घेवपाक मेळटलो आतां ताळयो मार डेफिनेटली आमी ते डिक्लेअर करता आनी परत एकदा हांव म्हजी शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना अशाच पद्दतीन तुमी आनीक आनीक कार्यक्रम वेगवेगळे घेवचे जेणे करून आमकां बदल जो आसा हो लोकां समोर हाडपा खातीर इट इज ओन्ली फोटोग्राफी मिडिया ही एकूच मिडिया अशी आहा की जो हो बदल लोकां समोर हाडपाक शकतले परत एकदा वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्तान आमी पळयता की गोंयांतले वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे कल्चर पासून नेचर पर्यंत अशे फोटोग्राफ्स तुमी लोकां मुखार हाडटा आनी गोंय कितें हें लोकांक दाखयता त्या खातीर तुमची खूब खूब शुभेच्छा प्रशंसा करता आनी म्हजी 2 शुभेच्छा देव बरें देव बरें करूं सर खरें म्हटल्यार आमी एखादो प्रस्ताव तांच्या मुखार दवरच्या पयलीं ताणीन आमच्या मुखार एक प्रस्ताव दवरलो म्हणटकीर आमचें काम कितलें सोंपें जालें पळयात अशे मुख्यमंत्री कमीच आमकां मेळटा जे यार तुमी म्हणजे दिवपी खूब आसतात घेवपी बी जाय न्ही ते दीत आसता आमी मागत आसतात आनी तांकां दिवपाची परत परत दिवपाची संद मेळची आनी आमकांय परत परत मागपाची संद मेळची अशें हांव मागता आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां परत एकदा हांगासर तांकां तांचे आभार मानता इश्टानो ह्या आता कार्यक्रम सोंपच्या पयलीं ग्रूप फोटो जावच्या पयलीं आमच्या ह्या फोटो कॉन्टेस्टांत आमचेच एक पत्रकार भाव जाणी ह्या संस्थेचे परीक्षण केलें ते आमचे हेमंत परब आमच्या मध्ये आसा मागता मुख्यमंत्र्या लागीं की तांणी तांकां फुलां दिवन तांकां तांचे अभिनंदन आमी केलें दुसरे परीक्षेक आमचे मध्ये आसा बाब विपुल रेगे कडेन मागता तांणी आपलो भोवमान हांगा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी स्विकारचो तिसरे परीक्षक आमचे आनी एक सदस्य सम्राट बांदोडकर आमच्या मध्ये आसा मागता तांणी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी आपलो भोवमान स्विकारचो सर खूप खूप देव बरें करूं तुम्ही मुद्दाम वेळ काढून दर वर्सा आमच्या कार्यक्रमाक येता सगळ्या सर्तकांक मागता एका ग्रूप फोटोग्राफ